नमस्कारो विश्व कोंकणी वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक स्वागतू हांव जयश्री पै. आज आमगेले प्रेरणादायक उपाख्यानांतू संदर्शनांतू आमगेल संगातीक आसाची मंजेश्वरचे एक असामान्य परिणाम हाडचीत आसले श्रीमती अनुपमा भट्ट आजी BSc पदवीधरे हांणी हांगेले म्हणले सद्रसा कुकिंग चॅनल रन करता आसाची आणि तांतू हांणी विंगड विंगड नमुन्याचे पारंपरिक जावन आशिल्ले आमगेल रंदयो आमकां कोरून दाखयताची. तितले न्ही मस्त नमुन्याचे मस्त कडेन कुकिंग कॉम्पिटिशन्स म्हळ्यार रांदपाचे स्पर्धांतू भाग घेवन अवॉर्ड्स बहुमान मस्त घेतिले आसत. हांगेले जीवनांतू हांणी सस्टेनेबिलिटी आणि स्पिरिच्युअलिटी आणि क्रिएटिविटी म्हळ्यार टिकाऊपण आध्यात्मिक आणि सृजनशीलते हाजी विशयांतू मस्त एक अगत्य म्हणून हांणी ताका इम्पॉर्टन्स दिता आसाची हांगेल जीवनांतू. तशीची हांगेले टॅरेसारी सावयव गोब्बर घालून एक रंदकाय वोवनू इतली लायकून पळयला म्हळ्यार ताका अवॉर्ड विनिंग घेतिला आसानी. शी इज अवॉर्ड विनिंग टॅरिस गार्डनर म्हणटा आणि संपन्मूल व्यक्ती जावन मस्त कडेन मस्त जनाक हाजी विशयांतू माहिती दिवच्याक वता आसाची. हांगेले प्रवासा काणी आम्ही आतां आमगेले विश्व कोंकणी वाहिनींतू संदर्शनार आयकुया. मुखार वचे पयस फुडें श्रीमती अनुपमा भट्ट हांकां आमगेले विश्व कोंकणी वाहिनींतू प्रितीचो स्वागत दिवया. तुमकां प्रितीन स्वागत आणि नमस्कारू अनुपमाका. ओके, आता हांगेल एक सांची परिचय दिवका जाल्यार हांगेल पतिदेव डॉक्टर उमेश भट्ट 42 वर्ष सुकून म्हळ्यार सिन्स 42 years मंजेश्वरांतू आयुर्वेदिक मेडिकल प्रॅक्टिशनर जावन आसाची. आणि हांगेल हांकां 2 चेडूं मालगड पुतू डॉक्टर अजय भट्ट उपास आयुर्वेदिक मेडिकल प्रॅक्टिशनर आणि धाकली धुव अनुषा कामत दोगय वारडीक जावन चंदावन सेटल जावन आसाची. आता आमी येया अनुपमा भट्ट हांगेलो उलोवन आमी प्रेरण घेवया. तुमकां वापस स्वागत अनुपमा आमगेल विश्व कोंकणी वाहिनी. धन्यवाद जयश्रेका. भारी खुशी दिसता मंजेश्वर असकून तू मेळ्ळींची. आज मस्त पावस असो भायरी पावस काही बाद जाल्यार की तुमकां येता ना कसले बाद जायनी ते देवाल दयना मंजेश्वर देवाल दय समगा लुटूची कसले तोंदर जायनी आमकां चरित जावन येवन पावलीची. तुम्ही सांगे टायमार विचार जाल्ले आमकां. खंडित व्हेरी गुड भारी खुशी. वय आता मी सुरवेक तुमगेल ते सद्रसा चॅनल कुकिंग चॅनल आसा न्हय हाजी बग्गे ते नाव कसले ते दिला आणि हाजी बग्गे सूर करू तुमकां कसं प्रेरणा मेळ्ळी म्हणून एक आमकां सांगतावे. एक संक्षिप्त रुपार सांगता हांव. आमी कोविडा वेळार त्याची चेडूं पुराय घरकडे आशिल्लीची. तेन्ना कसं जालें म्हळ्यार चेडूंक तेन्ना पुराय नॉर्मली पुराय त्या टायमार पुराय घरकडे त्याची सगळो दिवस रंदप करचेची. त्या टायमार काम पुरो जाणा चेडूं करताची सगळो दीस काम करचे. तेन्ना चेडूं आल्मना कसं म्हणा तूं एक पेज स्टार्ट कर युट्यूब कर का म्हण आशिल्लें तांकां. पेज स्टार्ट करी म्हणून तशें तांगेल वता हांव पेज स्टार्ट केलें. ते चंद्र तीर चलता आशिल्लें तितलें म्हणटा फुल्ल त्या 2 वर्स युट्यूब स्टार्ट करना तिल कोणय नाच त्या नमुने जनान लायक एक क्रिएटिविटी वय वय टाइम पास जाव घरा घरकडे आमकां पुणी आमकां ते अभ्यास घरकडे आसून आमगेलें काम चलता आसता. चेडूं कशें म्हळ्यार तांकां कामा वचून की शिकून पुराय आशिल्लें तांकां एकाएकी 2 वर्स घरकडे बसची म्हळ्यार युट्यूब कर कामा. तेन्ना म्हाका करूं जाय नाशिल्लें. मागीर एक 2 वर्स नंतर 3 वर्स फुडें एक पंता कुकिंग युट्यूब चॅनल सुरू करूं का म्हण हट करून मिगेल भयणील पुत्तान तो इंजिनियर जावन बँगलोर आसा ताणें आनी मिगेल धुवेन पुत्तान सुन्नेन 4 जणांनी हट करून मिगेल करन ते चॅनल सुरू करें. म्हणलें हांव तांकां म्हाका ताजे कसले कळना चेडा कॅमेरा कसले गोत्ता म्हाका ताजे बाबा रांदप करूं गो तसं तितले न्हय म्हाका ताजे कसले गोत आम्ही आसा न्हू मामा आम्ही करताची मुख चेडूं हट करून सुरू करयलें. आत्तां हांव तांतू उगूर मुखार तांतूच मन घालतरी उगूर तांतू पुराय करूं शिकलें.
तशें आमी फर्स्ट आमी ग्रो ग्रीन ईट ग्रीन म्हूण दवरलेलें म्हण आमगेलें एक टॅरस गार्डन आसा ते आमगेले जे कोविडा वेळार चेडू एंगर कडेन आशिल्ली न्हू ते पिकार पावले आमी वयना तिले रांदय खायना तेन्ना टॅरसारी इतले आमकां ते काडूं मेळ्ळे म्हळ्यार आमकां खाव न्हू आमगेले नेबराक आमगेले रिलेटिव्सांक म्हळ्यार मंजेश्वरान तो आमगेले रिलेटिव्सांक पुरो आमी वांटू सुरू केले तितले जेल्ले ते नाही आता षड्रसा म्हणून म्हणजे सांगता नाव. तशी आमी ग्रो ग्रीन ईट ग्रीन म्हूण आशिल्लें म्हळ्यार मिगेले एक ड्रीम आशिल्लें ते कसं म्हळ्यार आमी ग्रो करचे आमी वो न्हू केल्ले रांदय काय काणू ताचे रांदप करून एक युट्यूब कोरका म्हूण एक मिगेले एक ड्रीम वंडरफुल तशें एक आशिल्लें म्हळ्यार तांचे ಒಟ್ಟು दोन्ही दाखोवका म्हळ्यार ते आतां एक भेंडा रांदय करता जाल्यार ते भेंड वयले ते कशे वयले सान एक बी घालची दवरून कशी ते आमकां जावका कशी पळोवन घेवका ताका मागीर ते भेंडाचे रांदय कोन्न दाखोवचे तशें एक मिगेले एक ड्रीम ते ड्रीम जाल्ले म्हाका ते दोन्ही मोट्ट कोन्न व्हरचे जाय न्ही म्हाका थोडे केला हांवें तातूंत तेन्ना आमी ग्रो ग्रीन ईट ग्रीन म्हूण चेडवान नांव दिलें आमगेल्या चॅनलाक आनी ते स्टार्ट केलें आमी तेन्ना एक वर्स जातना मस्त जनाले आमकां फीडबॅक येता न्हू एक वर्स म्हणटा थोडे थोडे जनांक कळटा तेन्ना पुरो जनान म्हणलें आमकां सर्च मारूं कश्ट जाता ग्रो ग्रीन ईट ग्रीन सर्च मारूं प्रॉब्लेम जाता तर देखून तुमी सिंपल नांव दवरका कसलें तशें मागीर आमी तेन्ना आमगेलें मना आयलें चेडवां आमगेलें पुरो मना कशें म्हळ्यार षड्रसा म्हळ्यार स रस एक रांदप लायक जावका जाल्यार स रस आसल्यार ते रांदप भारी लायक जाता स रस ಗೊತ್ತಸ गोड तीख ಮಿಡ್ಶೆ आमशे कोडू चुग्रू चुग्रू म्हळ्यार आंबुलीक एक पंचिंग एक टेस्ट येना आंबुली आमी खाता ताका म्हणचे चुग्रू जांबूळ खाता ते म्हणचे चोडूय नाही कोडूय नाही आमशेय नाही तिखशेय नाही एक विंगड एक ते वन ऑफ द रसा रस तशी ते पुरे टेस्ट ಒಟ್ಟು मेळ्ळ्यार ते देखून पळय कारा ते गोड पुरे घालेले रांदय भारी लायक जाता म्हळ्यार तशी ते स रसाचे ಒಟ್ಟು जावका म्हणून षड्रसा म्हणून सुरू केलें तशी रांदप मात नाही आमगे लायफ तशीच न्हू पुरे रस ಒಟ್ಟು असल्यार मात्र आमगे लायफ चंद म्हूण येता ट्रू आता तुमगेले प्रेरणादायक वर्तमानांतू वच्ची पशी फुडें आमी तुमी इतले चंद कोन्न उलयतात इतले चंद कोन्न तुमगेले युट्यूबाचे लायसीत आसताची तुमगेले मेमरी लेनांतू म्हळ्यार उडगासाच्या मार्गार वचून आमी उलयात ताजे कसं म्हळ्यार तुमी बाल्यपणांतू तुमी खंय वाडडिलींची आनी तुमकां कशी कोण प्रेरण दिलें हे कुकिंग चॅनल परत आसच्याका म्हण एक रांदपांतू आमकां एक सांगता वय मिगेल न्हू एम कृष्ण भट म्हूण मंजेश्वरचे मिगेल बामणाळ गांवय अम्माळ गांवय म्हळ्यार मिगेल अन्नाळ गांवय मंजेश्वराची एम कृष्ण भट म्हूण सांगून भट्टाल फॅमिली आमी बट म्हळ्यार वृत्तींत कोणाय भट्ट जावन नाची पुरा विंगड प्रोफेशन आसाची बँक आशिल्ली मिगेल मिगेल अनुराधा भट म्हूण सांगून मिगेल आतां ना कॅनरा बँक आशिल्लो तेन्ना आमी सान आसतना म्हळ्यार स्कुलींग टायमार तेन्ना पुरो ट्रान्सफर म्हळ्यार आतांच्या वेळी रेसिडेन्शियल स्कूल आनी म्हूण ना तेन्ना ते ट्रान्सफर स्टेटा सुकून स्टेटा ट्रान्सफर जावन वतना आमी ते एकजण चेडू आमकां ते एकजण चेडू हांकां घेवन तेन्ना कसं स्टेट चेंज जाता भाशे प्रॉब्लेम मस्त जाल्ले आमकां चिकी व्हड क्लासा वता तेन्ना म्हाका कसं केलें म्हळ्यार निलेश्वर म्हळ्यार कांजिंगाडा लागीं केरळांत कासरगोड जिल्ल्यांतू ते मिगेल मामा थंय सोडली मिगेल मामाच म्हाका स्फूर्ती फर्स्ट हें करच्याक आमकां बाल्यांतू कसं मेळ्ळा पळय तें आमकां मागीर मौल्य आमकां व्हड जातरी म्हळ्यार आमगेले फस्टच लायफानय ते सेकंड हाफांत आफ्टर इंटरवेल ते आमकां चड आमगेल्यान भितर ते वाडून येता म्हूण हांव लेगचें मिगेल लायफान तशें मामा भारी लायक रांदप करता आशिल्ली आनी गार्डनिंग मिगेल मामान हितलांत वयना तिल रांदय खायना अम्मा भक्ता फॅमिली तांणी निलेश्वरची भक्ता फॅमिली लीला भक्ता मिगेले मामा कृष्ण भक्ता मिगेल आज्जो दोगय नाचत तशी ते मामाला सुकून मामान ते गायनी पुरो आशिल्ली तेन्ना मामान ताका फुलझाडय तशीच शेवण ते आमकां मोल्ला मेळटा पळय हेची रोल उडकून ते पुरो मिगेल मामांक घरकड वयता तिणें ताका पाती माती सोडवाचें तिणें करचें ताका शेणा पेटी घालची पुरो वतना हांव लागीं वच्चें सानी हांव वतना एलपीस सेक्शना शिकता तशें मामा लोट वचून ताजी पुरे गुर्त शिकलें हांव खंयची झाड कशी आसा कशी कोरका म्हूण तेन्ना शिकली म्हळ्यार ते मिगेल मात्या बसली ते
वय मम्मा मला कितें शिकील पुराय पळाता हांव ते रेर डिशेस पुराय करता ते तांतू सूप अर्द मुगेल मम्मा मला शिकला हांव तांतू ते ಚಾನಲ್ भितरी ते रांदप करतना सांगता हांव हे मुगेल मम्मा मला शिकिली मागीर वर्डीक जेतरी मंजेश्वरा येतरी मंजेश्वरांतूच मुगेल बापा मालय गांव म्हळ्यार मुगेल हांव मंजेश्वरच्यो म्हणलें मागीर आमगेल मावळ बच्चे सोयरीक हा कळवा मुगेल अन्नाली बहिणील पूत तेन्ना बापा माय आमगेल ओटू आशिल्ली वय तशें म्हाका बापा मा लागीं मस्त शिकूं मेळ्ळें ऑफकोर्स मध्येन तूं अम्मा लागीं थोडें शिकली मागीर मुगेल मांय कशें म्हळ्यार जॉयंट फॅमिली आशिल्ली तांगेल व्हड संसार कळवा 35 जण की आशिल्ले तांणी घर कडेन कळवा तेन्ना मागेल मांयक कशें म्हळ्यार सान पुराय थोडे पुराय करची गोतना पुराय शहरान जना जाऊ वय आनी तांणी 4-5 जेव तू हानी मेन आशिल्ली तशें तांगे लागीं मस्त ट्रेनिंग मेळ्ळी म्हाका तांगे लागीं आनी कसल हांव करचें जाल्यार तांणी म्हाका अड्डी करना आशिल्ली मागीर आमगेर मोठो आसता वय कसल आज हांव तें कोरी हांवें हें कोरी हांवें म्हळ्यार तांणी म्हाका पुरो सपोर्ट करचें करता आशिल्लें तो दीस त्या जॉयंट फॅमिलींत वट्ट आशिल्ली दीस म्हणटा पळय भारी भारी खुशी जाता आशिल्लें आनी तांणी केन्ना हसता हसताची ताका पुरो सपोर्ट करचें तशें मुगेल मनान तें पुरो आशिल्लें तें मागीर म्हाका हेल्प जालें तशें करता स्टार्ट केलें तें या व्हेरी नायस तुमगेले मोगाचे फॅमिलींत तुमगेले चेडूं ताजे ಬಗ್ಗೆ एक 2 उतरां सांगता वय मुगेल बम्मू डॉक्टर उमेश भट म्हणून आयुर्वेदिक प्रॅक्टिशनर आमगेल 5 जनरेशन देखून आमी आयुर्वेदिक तोच आसाची म्हळ्यार भुवनेंद्र स्वामी आले मुगेल मावाल अज्जो आतां मुगेल पूत 5 जनरेशन मुगेल मावाल अज्जो कोग्गभट म्हणून सांगून तांणी भुवनेंद्र स्वाम्यांगेल ओटूची तांणी मस्त मंजेश्वरायन राबचे शिल्के भुवनेंद्र स्वाम्यान तेन्ना आनी तांगेल ओटूची आशिल्लीच काय दोग जनांनी हळ्ळी पुराय वच्चून जड्ड पुराय कलेक्ट करून ते टायमार थंय ट्रिटमेंट करचे नवे तांतू पुराय फुडली बुक वाजो सोम्याल ओटू तशें तांणी भारी एक क्लोज आशिल्ली काय तशें तांणी अनुग्रह करून दिल्लेले मागीर तांणी सांगलें की थंय सुकून वतना एक कसं की एक दिल्ली काय तांकां वखदाची एक पेळी म्हणटा पळय फुडें ते दिवन हें घे कोगा तुका बर जाता म्हूण म्हळ्ळें तशें देवा दयेन कसं देवान आमकां ते तशी चलासून दिला ग्रेट सोम्याल अनुग्रह देवाल अनुग्रह तशी चलासून दिला आ देवा दयेन मुगेल चल्लो ते कंटिन्यू करता 5 जनरेशन अजय भट डॉक्टर अजय भट म्हणून सांगून तो आयुर्वेदिकान भितर MD आनी मुगेल सून अवनी भट्ट ती उडपाची कापूची ती मॅथमॅटिक्सान भितर PhD जाला ती ती हांगा NIT केम भितर सुरतकल NIT केम भितर ही फॅकल्टी जावन आसा ग्रेट मागीर मुगेल धुवा आतां रिसेंटली वर्डीक जाली अनुषा कामत आतां ती तिगेल बा म्हणून प्रशांत कामत तो आतां CA म्हळ्यार CA करता आसा तो कंपनी वर्क करता आसा ती आतां तिगेले बायोकेमिस्ट्रीन भितर PhD करता आसा सेंट अलोशियस मंगळूरा प्लस तिगेले रिसर्च असिस्टंट जावन थंय वर्क करता आसा पूरा लायक शिकली सान नापतस म्हाका 4 वर्साच्यो अद्वै भट म्हणून सांग तो आमगेल पुरा जनाले बॉस मुका वयलो आयुर्वेदिक डॉक्टर जावच्या पयशी कशीच आता तुम्ही व्लॉग्स पुरा करतना ते कशी प्लॅन करताची व्ह्यूज पुराय तुम्ही कसं म्हणू त्याचे अनुभव कसं तुमका व्ह्यूजा वय कसं हांव सम मदत सांगची जाल्यार हांव व्ह्यूजा विशयांत मस्त कसले माती घालना तेज विशय हांव बॉदर करना मुगेल एक हे चॅनल सूर करतना मुगेल एक मनांत कसं आशिल्लें म्हळ्यार फुडलें पुराय रांदप आमगेल ट्रेडिशनल रांदप कितले कितें रांदप पुराय म्हाका विसरून गेला आमगेले दिस आमगेले दिनचर्ये भितर आमगेले कसं न्ही बारीक गडबिडे दिवस आतां पुरो जाणांनी आमकां कितले कितें पुरो विसरून गेला तसल पुरा उट्ट करून रांदप करचें आनी आमगेल आत्तां जनरेशनाक आनी नेक्स्ट येवची पिळगेक तांकां ते ओरून दवरका म्हळ्यार मात्र मुगेल एम वेल थॉट तितलेच आनी तांचे व्ह्यूज हे त्या विशयान भितर हांव बॉदर करना म्हळ्यार तशी नाही जाल्यार कळवा तेची मनान दवरून ग्लान्स करून वाजिता इतले म्हण ताजे म्हाका वचना असं वंडरफुल ग्रेट तुम्ही एक टॅरेस गार्डन म्हण केल्लेलो आसा हाजी प्रवास कशी सुरू जाले आनी म्हाका दिसता तुमकां केरळा गव्हर्मेंटान अवॉर्ड दिल्लेलो आसा ताजे विशयान ते पुरा विशय आमकां सांगेत हांव तेच गार्डनिंग म्हणटा फर्स्ट आतां तुमी पळोवन आसच्या पुरो सुमार घरकडे ऑर्नामेंटल प्लांट्स चंदा हे घरान दवरचे एक सादारण एक 20 वर्स फुडें
ಹಂಗ ಮಂಗಳೂರಂತೂ ಬಿತ್ತರಿ ಮನೇಲಿ ರಾಮಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮನ್ಸಂಗ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಚ್ ಅರ್ತಾವರ ಆತಯಸದ ತಂಗೆಲಾಗಿ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಝಾಡ್ ತಂಗೆಲಾಗಿ ಏಕ್ ರಾಶಸ್ ತನ್ನ ಮಕ್ಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಂದೆನಿ ತಂಗೆಲ್ ಬಾಯ್ಲ ಲತಾ ಮಣೆಲ तन निमका मस्त झाड दिता आशिल्ले आमी एक्सचेंज करता आशिल्ले एक राश झाड दिवन एक राश तसल झाड कितली झाड म्हळ्यार एक 300-400 पॉट्स हंगे लागी मिगे लागी आशिल्ले जागो आशिल्लो तेन्ना केन्नाय ताका उदका प्रॉब्लेम आशिल्ले आमी आतां आशिल्ली गरकेड न्हय आशिल्ली तेन्ना विंगड एक गरकेड आसतना ते उदका प्रॉब्लेम आशिल्ले ते उद्दा तांडून हाडका आशिल्ले आमकां म्हळ्यार गरकेडची बांय आमकां फेब्रुवारी म्हणटना उद्दा सरता तेन्ना ते उद्दा तांडून हाडका देवस्थाना बायन सुकून ते तांडून हाड जाल्यार हांव ते मेंटेन करता आशिल्ले तेन्ना मिगेल मायन म्हणचे इतले कष्ट भोगता गो ते झाडा खातीर कसं नाही 1-2 रांदय काय वयले रे 2 रांदय काय पुणी मेळत आशिल्लो न्हू गो म्हणचे तांणी केन्नाय म्हणटा म्हाका एक पंत मन आयले भयण तांणी सांगिल्ले हांव कसल्याक रांदय काय वचना जे हें मिगेले शक्ती तांग तूं गेल्या रे ರಂದಕಾಯಿ ಮೆಲ್ತಾ ಪುಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ घरचे मेळटा म्हणून एक मन आयले थंय दुखून मागीर थोडे थोडे स्टार्ट केले थोडे थोडे वचूंक ते मागीर लायक सक्सेस जाले तशें आमगे घर बांदून तर आमगेले 24 सेंट्स जाग आसा आमगेले ते जाग्यार पुराय ओवन मड्डो केळी रूख आमकां कसं अगत्य जावक आशिल्लें रूख पुरा ओवन जातरी 4-5 वर्स म्हणटना झाड आशिल्लें पुरा रूख जाता रूख इतलें व्हड जावन न्हू जागो ना जालो इतलांतू तितलें काळोख जालो म्हळ्यार पुराय झाडां वयला चांपी दवर न्हू तोरंत दवर पुराय झाडां ಮೇಂಟೈನ್ ಕೊರ್ಕನೋತೆ सान चिक्की व्हड कोरताय मात्र मागीर ताजे पाल्ले पडटा ते झाडका वय व्यापूर आसता मागीर ते जाल्ले तशें तेन्ना म्हण आयला तर रांदय काय वयची खंय सावटा जायना सावट नज्जाची नज रांदय काय तशें मागीर आमी हांव तेन्ना हांव एक डॉक्युमेंटरी पळयले एक केरळची एक एग्रीकल्चर ऑफिसरान तागेल घरकड केलेले एक डॉक्युमेंटरी पळयले एक मलयाळम चॅनलार ते कृषी दर्शन येता पळय तसलेची मलयाळमांत येता टीव्हीन ते पळोवन हांव तेन्ना सोशल मिडिया हें पळय इतलें ना युट्यूबांनी ना फेसबुक कसलें ना तेन्ना तागेल फोन नंबर येता ते लास्ट तांकां प्रोग्रामांत तेन्ना ते फोन नंबरार ताका कॉन्टॅक्ट करून घेता आनी तो वय तागेल बायलय दोगे असिस्टंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर तेन्ना तांणी म्हाका तांणी आसची खंय म्हळ्यार कोच्ची त्या भागांत थंय सुकून तागेल्या फोनार उरलो ना हांवें उगूर मिगेले टेरेसारी थोडे थोडे सुरू केले कडेन ते एक पंत ते आमी वयले लायक जाता म्हणटना आमकां इतली उमेद येता म्हळ्यार 1200 स्क्वेअर फीट आमगेले टेरेस वोवच्या जेवचे नमुन्याचे मागीर एक सायडा परस स्लोप तितले टेरेसारी हांव इतली झाड वयल म्हळ्यार सादारण एक 500 ग्रो बॅग म्हूण आशिल्ले 500 ग्रो बॅग वयले पुराय नमुने रांदय काय फॉर एक्झाम्पल पुरा नमुने म्हळ्यार सीझनल आतां कॉलीफ्लवर 2 कॅबेज बीटरूट कॅरेट दवर न्हू पुराय नमुन्याचे जोशोताय तवशे मग्गे मागीर तर कंचे ना यू नेम इट एंड यू हॅव इट वय पुराय नमुन्याचे रांदय काय सीझनल म्हळ्यार कॅबेज मूळ पुरा कसं घालचे तर मागीर तेची फस्ट पुरा घेवचे आशिल्ले ते आमकां पुरपणा हें 400-500 जड्डाक घालचे आमकां पुरपण तेन्ना मागीर विंगड अंतू पळोवन न्हू ते तागेला निमगू न्हू ते हरिकुमार म्हणटा मनशान तागेला निमगून तो म्हणालो तुवें कोर येत घरकडे म्हण तशी मागीर आमकां कशें म्हळ्यार एक विशयांत आमकां इंट्रस्ट आसल्यार आमी ताजे बगे सोदून वता तशी सोदून वचूंक जाता मस्त जनाल गुर्त जालो मस्त जेन्ना तांचो इंट्रस्ट आशिल्ली जेन्ना मेळ्ळी आमी घरकड करूं सुरू केलें आमगेलें एम कसो म्हळ्यार घरकड 0 वेस्ट कसले वेस्ट करूं ना पूरा सस्टेनेबिलिटी चा गळल पिट्टू दवरनु निश्ची दवरन ತಂದು ಉಡ್ದಾತಾಯಿ ಉಡೋಚಾನ आमी उडदा पीठ वट्टिताची मिक्सरार ग्राइंडरार ते उडोचाना ते धुवन काडलेले उद्दा जाल्यार हारी लायक हॉर्मोन्स ते जड्डाक लास्ट धुवन काडलेले ते हॉर्मोन जड्डाक घालचे तशें प्रती एक ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು मिगेल बामूण चेडू म्हाका सपोर्ट करता जावप आशिल्लें सपोर्ट रेग तशें तांतू भितर मागीर ते लायक जाता मागीर आमकां उमेद चड आणि घरचे रांद काय रुची चड वय खंडित तशें आमी तरणी मिरसांगांनी घेना कितली वर्स जाले आतां मिगेल टेरेसार तरणी मिरसांग आसा ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲೇ
आणले पुराय कोथंबरी पल्लो 2 पुदीन 2 प्रति एक जावेत जावेत आता तुम्ही अशी गार्डन करतना समाजान तुल्यांका म्हळ्यार कम्युनिटीक पुराय तांतूं इन्वॉल्व केला की वय तांकां दाखोवचें म्हाका अशें पळयता आमी करतना ते गांवां पुरो जनांक कळटा तशें आमगेले आमकां थंय केरळान कशें म्हणा प्रति एक पंचायताक कृषी भवन म्हूण आसा कृषी भवन म्हूण एक आसता आमकां थंय पंचायताक एक पंचायत एक Okay. कृषी भवन नायस वय ते कृषी भवनांतू आमकां ते गांवांक कोण कृषी करू हांव आनी कृषिकांत याना ते व्हडोड जाग जावन भात हे करता तांणी पुरो ते नांव रजिस्ट्रेशन करता म्हण आसा आमकां ते गव्हर्मेंट मस्त फेसिलिटीज पुरे मेळटा म्हळ्यार आतां माड्ड्या तोट आशिल्ल्याक आतां हे सिजनाक माड्ड्याक हीट घालता ते पुरो आमकां सबसिडी मेळटा थोडे पुराय जना फ्री मेळटा तांकां गेल्या इन्कमा वयरी बंदून आसा तशी म्हाका ते कृषी भवना सुकून मी गेले झाड पळोवचे आयलीची कोळ न्हू तांकां भारी खूश जावन तांणी आत्मा म्हूण आसा आत्मा म्हळ्यार ताका येवची फंड सेंट्रल आसुकून एग्रीकल्चरल टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी म्हूण सांगून ते प्रति स्टेट वायज आसते तांचे अंडर मी केले गार्डन मॉडेल गार्डन म्हणून तांणी म्हाका दिली अवॉर्ड दिला त्यातून फंड दिले तांणी म्हाका फंड अवॉर्ड म्हळ्यार ताका अवॉर्ड म्हणून फलकांनी दिनाची तांणी ताका आमकां रेकॉग्नायज केलं रेकॉग्नायज करचे तांणी येताची तांगेले बोर्ड घालून वताची तेन्ना तांणी कसं करता म्हळ्यार मॉडेल गार्डन म्हळ्यार कुडले ते पंचायतां भितर कोणाकय ताजे बग्गे माहिती जावका जाल्यार आमगेल गार्डना येतात तांणी आमी तांकां दाखोवका ते आनी ते आमी चड डेव्हलप करच्याक आनी चड इट घेवच्याक आमी ते वोवच्याक आमकां ग्रो बॅग म्हूण आसता आमी फर्स्ट आमी प्लास्टिका गुणे सुरू केलेले ते पिट्टी जाता माती ते प्लास्टीक उडता जावन मंग जावन माती वट मिक्स जाता कारण तेन्ना म्हाका गोत नाशिल्लें मागीर हें हांव पुराय शिकली तशें ते ग्रो बॅग घेवचे आमकां फंड मेळटा ते पुरो ते आत्मा अंडर येता आमकां आनी तांणी कसं करता म्हळ्यार स्कुला चेडवांक आमगेले घरां वय गार्डन पळोवच्याक घेवन येताची आनी थंय लोकल हांगा पंचायत म्हळ्यार ते कृषी भवनांत टॉक दिवचे पुरो स्कुलांत पुराय टॉक दिवच्याक खंयचेची क्लब पुराय आसता पळय एक एसोसिएशनान थंय पुराय आपयताची एरएस कल्टिवेशना भितर उलोवच्याक ते वचून तांकां माहिती दिवची कशी कोरका झिरो वेस्ट म्हळ्यार कसं जाल्यार आमगेले घरकडचे यूज करून आमी म्हळ्यार दुड्ड दिवन पुरा जना घेवचे जायना शेणा पिट्टी त्यांचे गोबर सावयव गोबर वय सावयव गोबर कशें करचे ते पुराय आमी तांकां शिकोवचे व्हेरी नायस ग्रेट तशी हांगा तुमकां अवॉर्ड मेळ्ळो तर कशी ते अवॉर्ड मेळ्ळो विशय कसे अवॉर्ड म्हळ्यार मागीर हांव हळदी ते आमगेले मेन हळदी पिट्टी घरकड करता हळदी पिट्टी आमकां जावका जाल्यार हळदी पिट्टी हांव पुरो घरकडे करता आमगेले फ्रेंड्सांक रिलेटिव्सांक पुरो जना दिता देवस्थाना देवा दिता वंडरफुल आनी आमी ते हळदी पिट्टी यूज करून वर्सा एक वेळा कुंकुम करता प्युअर सावयव कुंकुम तशी तुम्ही कम्युनिटीकय तुमगेले तो डेव्हलप करून गेला साध्य आशिल्लें व्हडो न्ही लेवलार न्हय मी गेले तितले सो हे आनी भाते वयला म्हूण आयकलेलें वय आमकां आमची गेल्यांक आमकां वर्सा एक वेळा नवरात्री भितर नवी जेवण म्हूण आसना तेन्ना एक पण म्हाका मना आयलें एक 7-8 वर्स फुडें हांव इतले पुराय वयता ते नवे जेवणाक आमकां ते देवस्थानाक गद्द आसा कळ्ळें ते नवे तेसू देवाले वट्ट म्हळ्यार साली घेवन वचचे पल्लंकी घेवन नवे घेवन तेन्ना म्हाका ते कोणकी करचे ते म्हाका दिसलें कोणकी केलेले आमी वचून घेवन येता न्हू कट्टून इत्याक हांवें करूं नजे आमगेले घरकडे वेल थॉट तशी घरकडेची मागीर तोडेची फर्स्ट हांव एक टेरेसार फुल्ल करता आशिल्ली तेन्ना आमकां ताजे तांदूळ एक 4-5 किलो तांदूळ मेळटा आशिल्लो तो व्हरून हाडचे कश्ट जाता तांदूळ म्हळ्यार भात ते शिजोवका त्याच्यान कोण काडका तें पुराय म्हाका समज कळना म्हण हांव कसं केलें म्हण मागीर तोडेची आमकां पुजेचे हांवका जाल्यार तितले एक 25 ग्रो बॅगा भितर ओवचे आनी आमगेले नवे पुजाक आमकां जावका जाल्यार कदीर ते घरकडे करचे वेल थॉट आतां तुमकां अंत भितर अवॉर्ड मेळ्ळेले वेजिटेबल्सान तांदूळ पुराय पळय कळटा तुमगेले कामां पुराय आतां कुकिंगांतू तुमी पार्ट घेतिल्लो आसा स्पर्धांत ताका अवॉर्ड मेळो का तुमकां सल म्हूण एक लागताची की तांची सामग्री की तुमी घालली की तुमी घाललेलो मोग की तांतो
की तुमगेले कुकिंग स्टाईल आक मेळना शापुरो मोग अशा पुरो हय मा आम्ही कसले रांदप करताना ते प्रीतीन करची नव ಖಂಡಿತ कळवा. ಹ್ಮ್. ते तळे प्रीतीन आम्ही ते केल्यारी वरलेल पुरा समजता हय. आम्ही गल्लेल मीठ की मिरसांग की पुरा करेक्ट जाता कळवा. ते आम्ही मोगान हांव ते करका म्हण एक भक्तीन करची म्हणता इट्स अ स्टाईल ऑफ वय, मेकिंग हांव एक करता म्हण हं. खुशीन खुशीन करचे व्हेरी नाईस भारी खुश जाली तुमगेल उतर ऐकून आणि तशी तुमगेले आमगेल मंजेश्वर म्हळेल एक तुमगेल चॅनल आणि तुझी कसं की एक नवे सूर केलेलं असतं त्या कसं म्हणजे आमगेल पण आम्ही एक साना गाव असचे नव मंजेश्वर म्हण आमगेल साना गाव तवडे म्हाका एक पंत दिसले आमगेल गावान कितले की टॅलेंट विंगड विंगड आन गावात तू मस्त टॅलेंट जन असतात इत्याक तांक एक प्लॅटफॉर्म दिवच्यान तांक एक वेदिके तांकां एक मेगेल चॅनलार आपयल्यार तांक एक वेदीक मेळटा कितले की जन कले भितर परिणीत आशिल्ले जन भायले जना गोत्तसना तांक विंगड कसले एक्सपोजर येना तेन्ना म्हाका दिसले हांव आमगेल अंत भितर इत्या ते घालूनच म्हणून तशें हांव एक प्रोग्राम केल्ले ते भारीला एक पुरो जना इश्ट जाले कसं तशें- विषय आमगेल गावांत एक टॅलेंटेड एक केल्ली तांगेल टॅलेंट म्युझिक वय एक सांचिल्ली पर्णा म्हण सांगून पर्णा पुराणीक म्हणून ती स्कुलांत शिकतना ती एक टॅलेंटेड गिफ्टेड चाइल्ड म्हण सांगून तिका केरळा गव्हर्मेंटाचे एक हॉनर मेळ्ळा तिका गिफ्टेड चाइल्ड म्हण ती पुरायन तुय बुद्दती तिचेली कळवा तशी मेळ्ळार तेमकां डिस्ट्रिक्ट लेवलार गिफ्टेड चाइल्ड म्हण गव्हर्मेंट दिता तशें त्या वर्सा आमगेल गावांत तिका गिफ्टेड चाइल्ड म्हण मेळ्ळें ग्रेट तशी आमची गेल ती चेल्ली म्हण हांव मागीर तिका कॉन्टॅक्ट करून तिगेल अन्नाल्यागे निमगून तांगेल घर कडेन वचून तिगेल इंटरव्यू घेतले तशी मागीर म्हाका म्हणा दिसलें अशी मस्त जनकय आसा एक गवी आसा आमगेल गांवां भितर तागेल बरयता गणेश प्रसाद नायक म्हणून तागेल घर कडचे आमकां तशीची अमृता भट तिगेले भावा बायल ती सितारांत भारी बुद्ध तिका पोवन तिगेले तिगेल सिताराचे तशी मस्त विंगड विंगड हांत भितर केटरिंग करतले आसा आमगेल गांव एक तुमगेल मंजेश्वर गावांक एक एक्सपोज करते एक बायल मनीशी केटरिंग करतली ती मेळना विमन्स डे हांव तिगेल इंटरव्यू वचून घेतले तशी आमगेल पंचायता मेंबर आणि ती मस्त बरोबर भारी लायक विषय तशी तुमगेल देवस्थानाचे कितली की घाल्यार असत देवस्थानाचे घालता वय 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 ते जोगी गट्टेच्या अशा पुरो ताका ते पुरा करच्याक आतां हांव करता म्हूण हांव एकल्यान केल्यार जायना ते ताका मस्त जनाल सपोर्ट आतां हांव कोणाकी घरकड वतना तांणी सपोर्ट कोरका म्हाका जाल्यार मात्र तशें आमगेल गांवांत पुरो जन म्हाका सपोर्ट करता लायक विषय मागीर कुकिंग विथ फॅमिली ते कसं कुकिंग विथ फॅमिली आमगेल फॅमिली भितर मस्त जन चोरून मिगेल फुडली जनरेशन म्हळ्यार मिगेल अम्मा मिगेल माव मिगेल नणंद पुरो 80+ कळवा तांणी पुरो पाप तांकां हे सोशल मिडिया म्हळ्यार कसलेय गोतना युट्यूब म्हळ्यार कसलेय गोतना जाल्यार आतां तांकां टीव्हीर घालून मिगेल युट्यूबांनी घालून दिल्यार बसून पळयतात खुशीक आसता तांकां तशें म्हाका एक पण दिसलें इत्याक हांकां एकांत भितर इन्वॉल्व करून म्हणून मिगेल मावेले अम्माले मिगेल नण पुरो तांगेल एक रांदप मिगेल नणंदांनी पुरो लायक रांदप करता मिगेल माव भारी एक्टीव तिगेल 2-3 विडी घाला सकడే भारी उडटा म्हूण हांव तांगेले घाल्ले तेन्ना म्हाका दिसलें सनाच मिगेल भाचे विचिल्ली आसा 6-10 वर्साची अरे टॅलेंटेड तिगेल कसले घालून म्हूण घाल्ले मागीर चल्लेसाची रांदप लायक करता सगळ्यांक घेवन तशी मागीर एककल्यान गेले नवी नवी रेसिपी म्हाकाय मेळटा तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी तशें आमगेल मंजेश्वरांत आमगेले गांवची लायक रांदप करतले जनांक सोदून तांगेल घरकड वचून शूट करता आमगेल ವೀಕ್ಷಕಂತೂ ಪಕ್ಕನೆ ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಗಾಲ್ಕೊಂಬಂಡ್ರೆಲ್ಲರಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ತಾನು म्हणतात टाइम कन्स्युमिंग भारी कष्ट काम ते कोणी करचे म्हणले क्वेश्चन मार्क घालताची सो तसं लँग तुमगेले दोन्ही मोटिवेशनल स्फूर्तीदायक वर्ड काम प्रति एक काम कष्टाची नव आता आज हांव हांगा येवका जाल्यार म्हाका थोडे कष्ट आसा तुमी हे इतले क्वेश्चन तयार करता जाल्यार तुमकां कष्ट आसा जाल्यार आमकां कर काम म्हूण मन आज तशी केलेला ना तुम्ही आज हंग येयली खंडीत कर काम म्हूण मन आसा जाल्यार आमी कितले कष्ट जाल्यार ते दांटून मुखार येताचे तशी हे हाका कष्ट सना म्हणा हांव जाल्यार सानार येतरी आमगेल घरकड आमकां कसं जावका अगत्य आशिल्ली वस्तू हडवड गार्डन म्हूण हडवड करका म्हणा हांव कोथंबरी पालो एके पुदिना ते किचन गार्डन सानाची 2 पत्रडा पानां 2 हळदी पानां कळवा एक करबेवू
ते पुरा फ्लॅट जाल्यार वोव येत कांय तोंदर ना ते वोवच्याक ताका कसं घालचें म्हाका प्रजना निंबूचें मागीर कसं घालचें ताका तुम तांदूळ दुल्लेले उद्दा आसतना तांदूळ दुलले तांदूळ दुल्लेले उद्दा बेस्ट अच्छा आणि ते पुरा आणि निश्चय हा. निश्चय आजची निश्चय आज घालू ना जा पाय चिक्क्या कसे पातळ कोण घाल वय ताका तुम्ही पाय उद्दा घालची बदलाक निश्चय पातळ करून जड्डा बांधा घालायची व्हेरी गुड वयल्यान घाल्या कीड येना आता मॅन्युअर घाल्ल्या आमी ताका इथं घाल्ल्या कीड येता आमी वयल्यार म्हणून तुम्ही निश्चय पातळ करून आयची निश्चय पाय यूज करून पळयाची मागीर कीड येता म्हण जाल्यार त्या निश्च्याक 2 तरणी मिरसांग वाटून घालायची हो एक लोसणे बाई वाटून घाला आमगेले वसरेन तू असं झाडू कजलेल वस्तू पुरा आमगेल वसरेन तू असं वय वय त्याची आमी यूज केल्यार आमकां गत्य शिले आमकां येत मग ते तसं ते केमिकल्स घाल का म्हणून नक्का नक्का केमिकल आमगेले टेरेसार हांव केमिकल यूज केलेले ना टेरेसार केमिकल यूज त्यांची ऑर्गॅनिक नाही यूज करून जाय ना टेरेस वायट जाता वय वय टेरेसा लिकेज सुरू जाता अच्छा कळलं केमिकल यूज करूनच जे टेरेस गार्डन करतला ना आमी शेणा पिट्टी की ते आतां मेळ्ळी म्हण जाल्यार पळय असल पुराय कोरयेत निश्चय आणि नारळ बेतील उद्दाक आमी नारळ बेतितना उद्दा मेळतना आमकां आम्ही पित्ताची आमी विंगड मस्त बग पित्ता ना आमकां विंगड मस्त बग असं पेलच्याक चा पित्ताची कॉफी पित्ताची दूध पित्ताची ते नारळा उद्दाक एक जड्डाक दिल्यार मॅनवर जावन ताजे वयर आमकां ताका कीड पुरा येना तशी आमी ते यूज करतात अशी मस्त वसरें भितर मुंय येनाची वेतान ना येना तुम्ही ताकाच न्हू आमी आनी ताक आमशी जाल्यार ताक आस पळयाची आतां ताक आमी करताचे घरकडे व्हरता ते फ्रिजा दवरूनच भायर दवरला आमशी जाता आमशी ताक घालायची मुंय येयल्यार हळदी पिट्टी घालायची हळदी पिट्टी पोट भितर मुंय वता अच्छा हा वय लायक मस्त चिप्स आसा तुमगे लागी खुशी जाली तुमगे लायक न्हू आतां तुमगे दोगय चेडवांक तुम्ही लायक शिकयलींची PhD करता धुव तो आयुर्वेदिक डॉक्टर सो हांकां तुम्ही जीवनांत कसं मौल्य शिकयला विद्याभ्यास दिताना हांव तांकां केन्नाय कसं सांगचें म्हळ्यार फर्स्ट हॉनेस्टी एक सत्य आसूं का केन्नाय आनी कसं म्हळ्यार हार्ड वर्क ग्रेट सिन्सियरिटी कसले करायची सिन्सियर जावन करायची आनी हार्ड वर्क हे दिनभर तांणी देवा दयेन केला वय वय आणि ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ जावका म्हण असता तशी तसल कसले असं टीचर ना हार्ड वर्क आरी हार्ड वर्क केला मात्र खंडित व्हेरी नायस गुड थॉट आता हांव तुमका एक रॅपिड फायर दिता एक सान एक सेंटेन्सार आन्सर केला जाल्यार आता ओवच्याक तुमका मस्त आवडलेले एक रंदकाई भेंडाक कसं म्हळ्यार एक उग्गी जाता भेंड म्हळ्यार आमी बी घालले 45 days चंदुकोन पळयल्यार 45 days भितर भेंड जाता आनी कसं म्हळ्यार कीड पुराय वरलेल कंपेर केल्यार उणे अळसंद्याक कंपेर केल्यार भेंडाक कीड पुराय उणे ना म्हणा बट उणे आनी उग्गी क्रॉप आमकां काडूं ताका बी पुरा खंयचे हाडटा तुमी एक ते हांव म्हणलें ना मस्त जन फ्रेंड्स जेल्लीची सजत म्हळ्यार आमी तेकडे एक्सचेंज करता आमी बियो आनी आमगेले एम तेव्हाय आसा की इतले सावयव रंदकाय मात्र न्हय आमगेले एम आमगेले एक व्हड ग्रुप आसा मस्त जन आसाची मंगळूरचे जन आसाची आमगेले ते केरळान मस्त जन आसा मस्त ग्रुप्स आसाचे तांचो पोर आमगेले एम कसं म्हळ्यार तुम्ही आता बी म्हणलं कुठला आता मी कंच की मेळा पुराय वत्ताची ते बी हाण आमी ते तश पुराय घालनाची कित्या म्हळ्यार आमगेला आशिल्ली चांग ओरिजिनल गांवची बी वायट जाता आमी हायब्रीड हाण घाल्ले कुडले आता तुम्ही पळोवन आसच्या पुराय एडवर्टायजमेंट 3 महिने भितर ते जाता येद्दी व्हड जाता टोमॅटो इतलो व्हड जाता फळ जाता ते पुराय कसं म्हळ्यार ते ओवच्यानच म्हूण हांव म्हणा ओव येता लाईफ ना की म्हण लाईफ आणि ते बी हाण ते इतलो व्हड वांगण जाता म्हणून ते हाण वयल कुडले तांचे फूल जाता ना आमी तशान लायक गांवची गुळ म्हण गोतच न्हू तांणी पेटंट घेतला पळयाची मट्टी गुळा वय आमी आतां गुळ वयल म्हण गेल्यार एक इन्सेक्ट परागस्पर्श पॉलिनेशन जावका ना हाजेरी ताजेरी बसली वय म्हण जाल्यार हाजी पराग ताजेर गेल्यार आमगेल ते ओरिजिनल आशिल्ले पळय ते वत्ता थंय एक विंगड कसं की जाता
ते देखून तेव्हाही आमगेले एम आसा आमगेले ते ग्रुप अशा पुरा जनाले फुल्ल आमगेले ते ओरिजिनल रंदैकाय गांवची रंदैकाय म्हणतो माहिती वय वय पाचवे इतलो व्हड बँड चंद गोसाळे वय ते ओरोका तेव्हाही आमगेले पुरा एम असते मस्त जन असाची हांगा मंगळूरांतू मस्त जन असाची अच्छा व्हेरी नाईस तशें तुमकां पोवच्या फर्स्ट हाफ खुशी कशी एकला सुकून मेळ्ळे मागीर आमी आमगेलेची बी दवरून घेताची बँड कडेन जालेली वय आता एक बँड जाल फर्स्ट बँड दवरनाची सेकंड बँड खंयचे वयतल मनीस असो सेकंड बँड आमी बिये दवरचे नेक्स्ट क्रॉपाक व्हेरी नाईस एक फार्मर जाय जाल्यार पुराय माहिती आसा तुमगेला व्हेरी नाईस आता तुमकां मस्त सुरवेक रेकमेंड करचे खंयचे तुमी गोबर गॅस की सोलार एनर्जी गोबर गॅस न्ही बायोगॅस 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 म्हाका गव्हर्मेंटा सुकून मेळ्ळा बायोगॅस प्लांट तेव्हाय म्हाका एक म्हगेले ते आत्मा सुकून मेळ्ळेले जाल्यार हांव सांगचे कसं म्हळ्यार सोलाराची इत्याक म्हळ्यार तांतू भितर आतां खंयचे म्हळ्यार सेफ्टी विशयान चांग म्हूण आतां तुमी म्हणटा पळय तशें जाल्यार सोलार बेस्ट रेकमेंड करचे रेकमेंड सोलार बायोगॅस तें बायोगॅस म्हण आमी किचनाचे वेस्ट घालून करता वय न्ही गव्हर्मेंटा सुकून वय वय तेव्हाय आत्माचे अंडर आतां हांव म्हणलें पळय एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट तुमगेले वेस्टेज आशिल्ले पुराय वय वसंतुल वेस्टेज पुराय व्हरून ताका एक युनिट आसा थंय तांतू भितर व्हरून घालचे 24 hours जाताना अशान आमकां गॅसय मेळटा 24 hours जाताना तशान ताजे स्लरी म्हणटात ताका भायर एक आउटलेट त्या मागीर झड्डा घालचे पातळ कोण ते झड्डाचे म्हळ्यार सांज झाड जाल्यार पातळ कोण घालका चिकी फोड झाड जाल्यार तशी घालता त्या पुरा दवरतना जळ्ळार पुराय जायना तेच आमी घालतात ताका जागृत कोरका डे ताका उद्दा घालचे युनिट आसा ते उद्दा डेली चेंज कोरका तश पुरा असं लाय जालें कुकिंग की गार्डनिंग सुरवे तुमकां मोग खंयच्या आवयची अयो दोन्ही म्हाका एकूल एक दोन चेडू म्हाका ते मोग हे मोग दोन्ही म्हाका खुशीची मागीर कुकिंग मस्त नव्हे गार्डनिंग करना जीवन करूं येतं कुकिंग करना तर जीवन करूं जायना दोन्ही वटू वटू दोन्ही वटू वटू व्हेरी नाईस गुड आन्सर आता तुमगेले किचन शेल्पारी केन्नाय आसची एक वस्तू कसं वस्तू तो पुराय मसाला वस्तू हांव रेग्युलर रांदप कर देखून मागीर डिवोशनल सॉंग्स ऐकूचे आमकां मस्त देखून काम करता 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 सकाळी सहस्रनाम देखून मागीर अशें वता ते काला काला चेंज जावन फर्स्ट टेप रेकॉर्डर आशिल्लें म्हगेलें चेंज जावन 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 सीडी प्लेयर जावन अशी आता पेन ड्राईव्ह घालच्याक एक युनिट अशी काम करता चलता आसता मसाला डब्या पशी त्या इम्पॉर्टंट म्हणून येस येस काम करचे एक स्फूर्ती मेळटा त्या आसतना मसाला डब्बा आपोआपी मेळटा असं व्हेरी नाईस आता हांव म्हणू तुमकां विसरू जायना तेल्या अभिमानाचे क्षण खंयचे आमगेले चेडूवान जल्लेल ते गडी दुखून पुरा आमकां अभिमानूच न्हय एक आवसूक तांतू भितर तांणी अचीव करतना तांणी ते हार्ड वर्क करताची म्हणल्यार हार्ड वर्क जेत तांची ते रिझल्ट मेळतना खंडीत अभिमान दिसता तांणी ते हॉनेस्टी आनी हे सिन्सियरिटी कोर तांकां ते मेळचेच पळय मस्त खुशी जाता आता तुमकां कुकिंग कॉम्पिटिशनान पुऱ्या मस्त प्राइज मेळ्ळा मस्त कडेन मेळ्ळा आनी तूं विसरू जायना तेल खंयची क्षण आसली एक सुमार वर्स पोळे हांगा मंगळूरान तूं कद्रीन तूं साऊथ केनरा दक्षिण कन्नडा हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनाचे हांगेले एक हॉट लेवलार कुकिंग कॉम्पिटिशन जालें ते लायक मस्त कॉम्पिटिशन्स आयिल्ली थंय ते एक भारी लायक एक कॉम्पिटिशन म्हाका मस्त खुशी जालें ते तांतूं म्हाका फर्स्ट मेळ्ळा असो अनुपमा तुमगेला उरलो न्हू भारी खुशी जाली आनी तुमी त्या मंजेश्वरा सुकून हांगा आमगेले विश्व कोंकणींत येयल्याक तुमकां मस्त धन्यवाद देव आनीकय तुमगेलें काम सकडें मुखार सोंच्यान दायर जावो म्हणून आमी विश्व कोंकणी सुकून तुमकां शुभेच्छा करताची जय श्रीकांत तुमी तशीचे विश्व कोंकणी सुकून तुमी म्हाका गुर्तयसून म्हाका हांगा आपोवन हे एक वेदिके म्हाका दिल्लेल्याक म्हाका मस्त खुश जाता विश्व कोंकणीचे पूर्ण जनांक धन्यवाद तुमकां आमगेलें सौभाग्य तुमगेले तसले जना आमकां हाडून मेळटा म्हणून ना बस भारी संतोष आनी विक्षकांकय आतां आमी पळयलें आमगेले उतरांतू कितली एक सिंपल जावन सान विशयांतू आमी कॅर घेवन मोगारी आनी ते
आध्यात्मकी सस्टेनेबिलिटी म्हणणारी शाश्वतपण म्हणणारी आम्ही दवरका मुखावेल आमगेल पिळगेक हें एक मुखार वचुका म्हणल्यार एक मनान तूं विश्वास दवर न्हू आमी सगळे ओटू मेळणू कर्तव्यच्या हांगेल उतरारी लायक प्रेरण घेवया म्हूण सांगताची आमगेले मुक्ताय करताची सगळ्यांक एक धन्यवादू आनी आमगेले वाहिनींतू एक नवे एक कसं सुरू केला म्हणणारी आमची गेले कोंकणी वर्ड्स विसरून गेले तसले नावे आमी उणे वावरचे तसले एक शब्द आमी सांगका म्हूण सो अनुपमा तुमकां खंयचे एक वर्ड सांगू जातल की खंयचे एक वर्ड उडगास शित्ताक तुम्ही कसं म्हणता मी शित्ताक आद्दन दवरचे म्हणजे मेगेल मायन न्ही पुराय शित्ताक उद्दा दवर गो म्हणचे न्ही शित्ता आद्दन दवरचे म्हणजे आद्दन शित्ताक शित्ताक मात ते यूज करचे आमी ताका खतखत येतना शित्ता आद ना खतखत इल्वे म्हणचे न्ही शित्ता आद नाक गाज इल्वे म्हणचे शित्ताक दवरतना आता मी त्याची रांदा एकनी दवरतना तशी नाही खतखता खतखत उद्दा दवर उद्दा पे तापत दवरतना खतखत इल्वे उद्दा ताप इल्वे म्हणतात हे तशी नाही शित्ता दवरतना शित्ता आद्दन दवरल्वे आणि ताका गाज इल्वे पेडावणा दवरतना तशीची पेडावणा गाज इल्वे म्हणचे चंद लायक म्हाका एक दोन वर्ड्स कळले मस्त धन्यवाद तुमका सो हांगेश सांगताची आमी हांग मुक्ताय करताची नमस्कार आमगेल चॅनल लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा